जे प्रश्न जे आश्वासनां ह्या सरकारान निवडणुकीच्या काळात लोकांक दिल्ली, जावं ती म्हारगाय कमी करतले म्हणून, जावं ते 50,000 जॉब क्रिएट करतले बेरोजगार युवकांक, जावं रिजनल प्लॅन, जावं स्पेशल स्टेटस आणि भ्रष्टाचार मुक्त एक प्रशासन गोंयकारांक मेळटलें म्हणून विघ्नहर्त्या कडेन आमी भारतीय पक्षाच्या वतीन मागता की हे सगळे प्रश्न ह्या सरकारा कडल्यान सुटावे करचे आणि गोंयकारांचे जिवीत बरें जावचें। कित्याक आयज प्रत्येक जाग्यांनी भ्रष्टाचार घुसलेलो आसा आणि टॉप टू बॉटम सगळ्यांक पयशे पावता। सो हाजी जापसालदारकी ह्या सरकाराची आसा आणि सरकारान लोकांक जे उतर दिल्लें की भ्रष्टाचार मुक्त शासन गोंयकारांक दितलो म्हणून ते ह्या चवथीच्या निमित्तान आमी परतून ह्या सरकाराक उलो मारता की भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिवपाक तुवें जो कमिटमेंट केल्लें ते तुवें कमिटमेंट एडियर करपाक जाय। सर्वसामान्य मनशाची परिस्थिती आयज गोंयांत सामकी दैनंदीन आसा, कित्याक म्हारगाय शीम आनी मेर नासतना वाडलेली आसा आणि हे आसतना मिनिमम वेज सरकार वाडयना। फाटली 3 वर्सां जाली मिनिमम वेज वाडोवंक ना। मिनिमम वेज वाडोवपाक जाय। जे सरकारी खात्यान कर्मचारी आसात, जावं ते PWD म्हण, दृष्टी लायफ सेविंग म्हण, दृष्टी लायफ सेविंग कामगारांचो प्रश्न अजूनही सरकारान सॉल्व करूंक ना। कदंबाच्या कामगारांक पगार मेळना। एके वाटेन हायटेक बसी हाडटात, दुसरे वाटेन कामगार जे काम करतात ते पगार नासतना अजूनही रस्त्यार आसात। आयज सुद्धा 12 सुद्धा तांकां पगार नासलो। सो सरकाराक आणि कदंबा कॉर्पोरेशनाक ही व्हडली लजेची गजाल की चवथ फाल्यां आणि आयज कामगार रस्त्यार आसात। हे कितें चल्लां ह्या सरकाराच्या मांडावळीचेर। आमी सरकाराक विनंती करता की सगळ्या गोष्टी ज्यो लोकांच्यो पोटाच्यो आसा, त्यांच्या जॉबाच्यो आसा, तेंच्यांनी लक्ष घालचें आणि ताजेर ताबडतोब कांय तरी तोडगो काडचो।